फुडें फिश मार्केट अजून कित्याक जायना जाता जाता म्हणटा आनी कित्याक आनी थंयसर जे जायना म्हणजे लास्ट मिटिंगेक तुमकां याद जातलें की दोनूय जे लोकल आमदार आशिल्ले म्हणजे आतां जो मिनिस्टर आसा दिगंबर कामत सर आनी विजय सरदेसाय हांचो डिमांड आशिल्लो की जेन्ना मार्केट ओपन करता तेन्ना बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय तुमी त्याच बरोबर स्टार्ट करा म्हणून आमी पयलो मार्केटूच ओपन करपाक गेलो पूण ते म्हणटा फाल्यां क्लिनलीनेस कोण दवरतलो थंय 100 गाडयो डेली येतात डेली ताजें उदक पडटा नुस्त्याचें उदक पडटा स्लरी जाता ते कोण क्लीन करतलो सो ते मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट करीत तुमी पयलोच दिया एक तर सुलभ शौचालय जंय आमी बरें लोकांक फॅसिलिटी मेळची म्हणून बरें सुलभ शौचालय केल्यार ताकाय तुमी अलॉट करचे आनी कॅन्टीन ह्यो तिनूय गोश्टी तुमी करून अलॉट करचे आतां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसल्या कारणान म्हाका जाय म्हणून फाल्यां म्हाका कोणाकूय दिवपाक मेळना ताका टेंडर काडचो पडटा सो तो टेंडर फॉर्म रेडी करचे पडटा सो एक आमी सुलभ शौचालयाचे फायनलायज केला कॅन्टीनूय फायनलायज जाला मेंटेनन्साचें ह्या विका भितर टेंडर येता तो कोणें बोल्लो की आमी इमिडिएटली ते स्टार्ट करता तशें ते आतां ज्यो बायलां आसा तांकां सकाळ फुडें मातशें टॉयलेटाक मातशें त्रास जाता म्हणून बरे म्हणटा टॉयलेट्स केल्या न्ही आमी कित्याक आतां ते आतां सद्या आसता पूण तांकां खूब त्रास जाता म्हणटा पूण ते तो चालूच त्रास ना जाता म्हणूनच बरे टॉयलेट्स ह्या हातून केल्ले आसा पूण ते मेंटेन जावपाक टॉयलेट्स तुमी जाणा जो पर्यंत कोण तरी मेंटेनन्स कोण करपी नासता जाल्यार तो ताजी वाट लागता सो सुलभ शौचालयाक आमी ते दिला आनी सुलभ शौचालय ते मेंटेन करता